टँकर उदक घालता रे. कितले दिसांनी येता? आठवड्या एकदां बी दिसता. पयर केन्ना ब्रेस्तारा शुक्रार का ब्रेस्तार केन्ना येयलें तें. मागीर तुमी उदक कशें करून व्हरप मागीर डेल? गाडयेन मागीर खावपा उदक आनी खावपाक तें खावपा उदक ना न्ही आमकां. मागीर नळा उदक येना तर तुमकां? नळा खंय नळा एक दीस तें येयल्यार सुद्दां तें 2 कळश मेळ्ळ्यार मेळ्ळें नाल्यार ना. मागीर इतले मुखार तुमचे डॅम आसा पूण तुमकां उदक मेळना मागीर लज न्ही तुमकां? लजच म्हणून डॅम गव्हर्मेंटान बांदून दवरला. गव्हर्मेंटान हें फेसिलिटी दिवपाची न्ही तें उदक आमकां. मागीर आतां कितें करपा जाय? आतां गव्हर्मेंटान कितें करपा जाय? आतां तुमी कांयच एक्शन घेयना, कोणूच एक्शन घेयना, डॅम बांदून दवरला. आमी घेताच नळ बील फारीक करता आमी. तें उदक खंय टायमार सोडटा. सोडले दीस सोडले नाल्यार ना. आतां 2 म्हयने उदकच ना आमकां. अशेंच खंय उदक आसा थंयच्यान गाडी घेवन वचून हाडपाचें पिवपाक. मागीर कितले म्हयने आतां अशें करून व्हरता तुमी आतां हें आतां उदक? जालें न्हय मार्चांत जावन 3 म्हयने जाले. मागीर तुमी खंयच गेल ना ह्या उदकाक तुमकां त्रास आसा? तुमी कोणा कडेनूच गेल ना तुमी आतां? ते आमी टँकरान घालता. म्हण तें आठवड्या एकदां घाल्यार कोणा पावता. 1-2 ड्रम दिले. एक 400 लिटर दिले म्हूण उदक पावता 8 दिसां. अशें करून आतां तुमी कॅनांनी व्हरपा पडटा तुमकां अशें करून आतां गाडी? आतां फुडल्यान डॅम दिसता पूण तुमी डॅमा वयलो अशें करून उदक व्हरपा पडटा. दवरपा पडटा. आतां हो पळय फाटल्यान डॅम आहा न्हू तो जाल्यार आतां 15 म्हळ्यार 3 इलेक्शन जालीं. आजून म्हळ्यार तेजेर कोणूच लक्ष दिना. आनीक आतां सद्या लोकांक एकदम उदकाचो प्रॉब्लेम. वयता थंय वाड्यार प्रॉब्लेम. इंद्रावड्यार चल, न्हाण्या चल, आनी खंय चल, चिंतावड्यार चल, सातोर्ले चल, सगळ्या प्रॉब्लेम. आनीक उदक म्हणटा ना लोकांक. आतां लोक हांगसान कॅन भोवन जावं गाडी भोवन व्हरता डॅमा वयलें पिवपाकच. बाकी ते कशें एडजस्ट करतात. आतां एक आमदार हांगा लक्ष घालना. 3 इलेक्शन जालीं. खासदार येता निवडून त्याच टायमार येतात परत आनना. म्हणटरी हें डॅमा उदक आतां लोकांक केन्ना तरी दिवपाचें. हेजेर गव्हर्मेंटान जाता तितलो चडांत चड भर घालचो म्हणून. नाल्यार हें अशेंच उरपाचें आनी हें केन्ना आयुश्या म्हणटा तें उदक मेळपाचें ना अशी परिस्थिती आहा. पूण आतां पायपलायन करून दवरला पूण डॅमार आजुनूय लायट पावला ना, पायपलायन पावला ना. आनी आमी 1 म्हयन्यान दिता म्हणटा ते कशें करून दितले? कांयच अर्थ ना तेका. अशी परिस्थिती लोकांची जाला. लोक कांय आवाज करना. मातशें खंय गेले हाडले उदक ओगी रावतात. खंय दोंगरा वयले हाडले आनी खंयचे हाडले अशें करून. आनी हे जे आमदार निवडून येता त्या टायमार सांगता आमी मरे 1 म्हयन्या उदक दिता म्हणटा ते. आतां कितें इजोरान मातशी जेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना तेणें हेजेर भरपूर प्रयत्न केले पूण ते मातशें तेगे कमी पडले आनी जालें ना. अर्द काम जाल्लें पूण अर्द उरलें अशी परिस्थिती जाली. आनी आतां हांव गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागतां हें जाता तितलें बेगीन लोकांक चवथी तरी उदक दिवचें म्हणून ह्या डॅमाचें इतलें सामकें. आतां तुमी कितले टायम तुमी आतां त्रास काडटा तुमी उदका लागून आतां? आतां उदका लागून जवळ जवळ 3 म्हयने जाले लोकांक टँकर सारके येवप ना. आज गेल्यार परत 15 दीस ना अशें. एक कोणा 1 बॅरल कोणा अर्द बॅरल अशें दिले गेले. आनी तें तितून मागीर ती चिकोल बी उरता न्हू मदीं. कशें म्हणून पिवपाचें अशी परिस्थिती जाला. संडासां वयता म्हणल्यार 1 बादली उदक जाय. हें 1 बॅरल दिल्यार 5 जाण उरल्यार कशें संडासां वयतले? अशी संडासां वयता म्हणल्यार उदक ना. तोंड धुता म्हणल्यार उदक ना. अशी परिस्थिती आज गांवडोंगरी लोकांची जाल्ली आहा. अशें करून आवाज बी उठयलो काय कितें तुमी पयलीं डॅमा वयतल्यान? आवाज म्हळ्यार कांय ना. डिपार्टमेंटार ते न्हिदलेले आहा. हेई जई कांय लागना. ते आनी पळयत ना येयन हांगा. खंयचेय डिपार्टमेंट आसूं हेई जई सुशेगाद. लायटीचें आसूं, उदकाचें आसूं, रस्त्याचें आसूं ते खंयच लक्ष दिनात. अशी परिस्थिती गांवडोंगरी एरिया आनी खोतीगांव सद्या जाल्ली आहा. हेचो फायदो म्हणटा लोकांक अजून कांयच ना. फक्त एक नांवां डॅम जाला इतलोच गावण्या डॅम जालो म्हणून. नाल्यार आनी तेजो कांयच ना. कोणाक दिसना तो चड मातसो कितें जाल्यार भितर पडटा म्हणून हांगा कोण येय बी ना अशी म्हाका जाल्यार दिसता. आनी ते लोकांक तेमी केन्ना दितले हेंय कांय सांगना डिपार्टमेंट. मागीर कितले लोकांक अशें खंयचे पंचायती असो फायदो जातलो ह्या उदकाचो अशें करून सप्लाय जाल्यार? गांवडोंगरी जर फुल्ल सामकें बुडोवन काडपा जाता ह्या उदकान. खोतीगांव व्हरपा जाता. खोतीगांव साम बुडोवन काडपा जाता. जावं पैंगीण व्हरपा जाता. ह्या जितलें उदक आहा तितलें साम मस्त उदक आहा. 24 तास म्हळ्यार उदक दिवपा जाता रात दीस. आसून आज कोणूच लक्ष घालना हेजेर. आयज आमी गावणे हांगा जो WRDचो डॅम आसा. आयज तुमी पळयता आसतलो फाटल्यान येदो व्हडलो डॅम आसा. हो डॅम पळोवपाक लागून हांव मुद्दम येयलें कारण आमकां जेन्ना हांगासल्या लोकलांनी सांगलें की हे सायडीक उदकाची समस्या खूब आसा म्हणून. आनी लास्ट 3 ते 4 म्हयने कंटिन्युअसली उदकाची समस्या आसा. आनी थंय खूब कडेन अशी परिस्थिती जाल्या टँकरांनी उदक दिवचें पडटा. थोड्यांक उदकूच मेळना. थोड्यांक झरीचें उदक, थोड्यांक बांयचें उदक अशें उदक हाडचें पडटा हांगासल्यान थंयच्यान. सो आमी मुद्दमून हांगा गावणे ह्या डॅम पळोवपाक लागून येयल्लो. आनी तो डॅम जेन्ना आमी पळयला त्या डॅमान ऑलरेडी डॅम जाल्लो आसा, कन्स्ट्रक्ट जाल्लो आसा.
गेली ती 17 वर्सां जाली हो डॅम बांदतालो आनी 17 वर्सां जावन आतां 6 वर्सां जाली हो डॅम कंप्लीट जाला. मात अजून पर्यंत हांगा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हो अजून पर्यंत स्टॅब्लिश केल्लो ना, तो बांदलेलो ना. आनी येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट करता 17 वर्सांचो जो प्लॅनिंग आसा, आतां 17 वर्सांनी प्लॅनिंग करून प्रोजेक्ट जालो, कंप्लीट जालो. मात हांगा उदक जे सप्लाय करपाक जो मेजर पर्पज ड्रिंकींग वॉटर जावं इरिगेशनाक लागून हे हांगांतल्यान उदक सप्लाय करपाक आसा, जो सप्लाय जी चेन आसा ही आतां सद्याक सप्लाय चेन कांयच ना. आयज तुमी पळयता आसतले हांगा गांवडोंगरी गांव आसा जावं खोतीगांव गांव आसा, ह्या गांवाक खूब उदकाची प्रॉब्लेम आसा. ऑलमोस्ट 6,000 लोक हांगा रावता आनी ह्या 6,000 लोकांक उदकाक लागून रडचें पडटा, अक्षरशा रडचें पडटा. आनी तुमी कितलेशे व्हिडिओ हेच्या पयलीं पळयले आसतले, कोण कट्टेन काडटा, कोण तामयान काडटा उदक, खंय इल्लेशें उदक पासून मेळना इतले तरसतात, बाटलेन भरता, प्लास्टीकच्या बाटलेन भरता, माथ्यार धरता आनी व्हरता. सो असले जे व्हिडिओज आसा हेच्या पयलीं आवट जाले, आतांय आवट जाता. मात इतलो सरकाराचो जो पयसो आसा ह्या धरणाचेर, ह्या डॅमाचेर लागलेलो, तो सरकाराचो पयसो कित्याक लागून? कित्याक 6 वर्सां अनयुटिलायज हो जो डॅम आसा, बेश्टोच नांवा पुरती हो डॅम दवरिल्लो आसा, मेंटेनन्स करता, पूण तेजो जो फायदो जावपाक जाय, जो लोकलांक फायदो जावपाक जाय, तो जाल्लो ना. हेजेर खंय ऑलरेडी PWDन इस्टिमेट केल्लो, खंय तो इस्टिमेट ऑलमोस्ट 40 करोड्साचो आसलो. बट आतां परत रिस्टेटमेंटाक गेल्लो आसा आनी तो आतां 70 CR जाल्लो आसा. म्हटल्यार इतले जे डिले जाता ते डिलेयाक लागून आतां 30 CR मायज वाडलेलो आसा. सो हो डिले कित्याक लागून जाता? सरकार डबल इंजीन जाल्लो आसा, वयरूय BJP सरकार आसा, सकयलूय BJP सरकार आसा. हांगा काणकोण मतदारसंघान तरी जो स्पीकर आसा तोच BJPचो आसा. सो इतले आसून बसून हें जें काम आसा हें कित्याक लागून जायना? आनी कित्याक लागून गांवच्या लोकांक जे फायदो जावपाक जाय, उदक मेळपाक जाय, जी बेजीक नेसेसिटी आसा, आयज प्रत्येक घराघरांनी उदक मेळपाक जाय. हर घर जल आमी म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, अत्वोदया तत्व म्हणटा. ही तत्व आयज खंय पावलेली आसा? गावडे डॅमा संदर्भात असा विषय खूप गाजत आसा आणि ह्या संदर्भात जो आसा न्ही आमी टॉप प्रायोरिटी म्हणजे काय गजाल कशें आसा. आतां हो विशय आजचोच न्ही, हो विषय खूब वर्सांचो. म्हणजे जणू कांय जाण विशय आसा न्ही जण आजच तो सुरू जाला अशातले करता आनी ताजे आमी पाठपुरावो करना अशें ना. तातूंत अडचण कितें जाली की आमकां तें जर उदक जर वयर हाडटलें जायत जाल्यार थंय मदीं कर्व्यांक जो आसा न्ही 2-3 मनशांचो अडचण आसा. कर्व्यांक जो आसा न्ही आमी ताजे हाय लेवलाचेर ताजे 150 करोडांचो प्रोजेक्ट आसा न्ही तो ताजे आमी पाठपुरावो करता. फेज 1, 2, 3 म्हणजे एक फेजीन आसा न्ही तो ट्रिटमेंट प्लांटूच करपाचो. एक फेजीन आसा न्ही तो म्हणजे एकाच बरोबर आमकां 150 कोटी 200 कोटी मेळचे ना न्ही. म्हणजे त्यामुळे 3 फेजी आमी घेताले आनी 3 फेजी मुळे 3 फेजी उदक वतले जायत न्ही जाल्यार जो आमकां टाकी बांदपा खातीर हें करपाक जाय न्ही ते कर्व्याचे एक 2 जाणांचे आमकां तांचे विशय वता. कितें म्हणटा प्रोसेस जी आसा न्ही काम म्हणटा तुमी ना एक 150-200 कोटी तो प्रोजेक्ट तुमी 1 वर्सा तो कंप्लीट जावपाक कठीण आसा.